गोयच्या स्नेहल कवटणकर आणि कश्यप बकली या खेळगड्यांनी रणजी क्रिकेटींत इतिहासीक कामगिरी केल्या. सगळ्यांत वेगान 33 शेकडो मारपी दुसरो आणि तिसरो भारतीय खेळगडे जावपाचो भोवमान तांकां मेळ्ळा. अरुणाचल प्रदेशा ह्या दोगांयनी उत्कृश्ट खेळाचें प्रदर्शन करीत रणजीतांतली आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली भागीदारी केली. फर्स्ट क्लास क्रिकेटींत वेगवान 33 शेकडो मारपी स्नेहल हो तिसरो खेळगडो थारलो. पणजे पाटो वाठारांत आयकर खात्याचो अधिकारी अतुल वाणी हाका लाच घेतना सीबीआयन रंगे हात धरलो. अतुल वाणी हाका सीबीआयन सद्याक ताब्यात घेतला. बिरेस्तारा सकाळी फुडें सीबीआयन ही कारवाय केली आनी उपरांत ताका अटकूय केली. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. फर्मागुडीच्या आयआयटी कॉम्प्लेक्सान बॉम्ब दवरिल्ल्याच्या पत्राक लागून फोंड्यां बोवाळ पडिल्लो. पूण सगळे कडेन सोद घेतल्या उपरांत पुलीस आनी बॉम्ब सोद पथकाचे हातीक कितेंच लागलें ना. ताका लागून ही फकत वावडी आशिल्ल्याचें लक्षांत येतकीर पुलिशेन सगळ्या विद्यार्थ्यांक परतून कॅम्पसांत आपयले. तशेंच सुरक्षेचे दृश्टीन कितें जतनाय घेवपाक जाय हे विशीं पुलिशेन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. एसटी समाजाच्या दोन दिग्गज नेत्यांमदले कोफुसांव आतां जग जाहीर जाला. मंत्री गोविंद गावडेन केल्ले टिके उपरांत सभापती रमेश तवडकरान राजिनाम्याची शिटकावणी दिल्ली. हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावटेक विचारल्यार तो सांगता ह्या मुद्द्याचेर खंय बेगीनूच सभापती तवडकरा बरोबर उलयतलो. हालींच जाल्ले उठाच्या द्विदशक पुर्ती सुवाळ्यात मंत्री गोविंद गावडे नांव घेनासतना सभापती रमेश तवडकराचेर टिका केली. हे टिकेक जाप दितना सभापती रमेश तवडकरान राजिनाम्याची शिटकावणी दिली. सरकार आनी पक्ष अशा प्रवृत्तींक खपोवन घेवत आसत जाल्यार मान आनी सन्माना खातीर आपूण सभापती पदूय सोडपाक तयार आशिल्ल्याचो इशारो तवडकरान दिल्लो. हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेक विचारल्यार तो सांगता की सभापती वांगडा खंय फोनाचेर उलोवप जाला. सद्याक आपूण प्रचाराच्या कामांत आसा. गोंयांत आयले उपरांत ताका मेळून ह्या मुद्द्याचेर चर्चा करतलो. बिरेस्तारा काँग्रेस कार्यालयात पंडित जवाहरलाल नेहरूची 135वी जयंती मनयली. पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचो धर्म हो विज्ञान आशिल्लो. नेहरू आनी जायत्यो वैज्ञानीक गजालींचो पायो देशांत घातलो जाचेर आज देश उबो आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव सांगता. पंडित जवाहरलाल नेहरू हाणें भारत देशाची बुन्याद घटमूट केली. ते खातीर तांणी जायत्यो व्हड व्हड पब्लीक सॅक्टर अंडरटेकिंग संस्था स्थापन केल्यो. नेहरून भारत देश उबो केलो जाल्यार सद्याचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे देश विकपाचें काम चालू अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें. काँग्रेस कार्यालयात जाल्ले हे कार्यावळीक आमदार ॲडव्होकेट कालूस फरेरा, आदलो मुख्यमंत्री फ्रांसीस सार्दीन, माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप आनी काँग्रेसीचे हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची चौकशी खातीर सोमार मेरेन SIT स्थापन केली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशें काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक अल्टिमेटम दिला. तशेंच हे आंदोलन घराघरा मेरेन व्हरतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक केलेल्या धवळी फोंडेचो शिक्षक योगेश कुंकळकार हाका 2 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या नदी जाल्ले चौकशेन योगेश कुंकळकारान भाजपाची आदली पदाधिकारी श्रुती प्रभुगांवकाराचे नाव घेतिल्ले. वास्को पोलिसांनी बुधवारा 13 सप्टेंबराक अटक केल्ल्या उमा पाटील हे बायले आड आयज आनीक एक कागाळ नोंद जाली. उमा हिणें नौदळांत पिवनाची नोकरी दिवपाचें आश्वासन दिवन 1,70,000 रुपया घेतिल्ल्याची कागाळ बायणाचे केजव्या रघुनाथ मदार हाणें बिरेस्तारा वास्को पुलीस स्टेशनात केली. उमा आनी तिचो पूत शिवम हांकां न्यायालयान उबी केली तेन्ना तांकां 2 दीस पुलीस बंदखणींत दवरपाचो आदेश न्यायाधीशांनी दिला. मेवणो यमनूत दुर्गाप्पा हरिजन हाका नौदळांत पिवनाची नोकरी दिवपाचें आश्वासन दिवन बायणाच्या जुवारी कॉम्प्लेक्सांत रावपी उमा पाटील हिणें 1,70,000 रुपया घेतिल्ल्याचे बायणाच्या उस्मान सोडा फॅक्टरी लागसार रावपी केंचव्वा मदार हाणें कागाळीन म्हणलां. पयशे घेतल्या उपरांत नोकरी दिवंक ना ताका लागून केंचव्वा हाणें पयशे मागले तेन्ना उमान ते दिवपाक न्हयकार दिले खंय. उमाक आनी कोणा कडल्यान नोकरे खातीर पयशे घेतल्यात ताचो तपास वास्को पुलीस करता. बिरेस्तारा बाणावलीचो आमदार बेन्झी वेगस आनी हेर अधिकाऱ्यां सयत सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. ह्या अंडरपासाचे दुरुस्ते खातीर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मान्यताय दिल्या. हे विशीं सेरावले ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर अहवालूय सादर करतले अशें तांचें म्हणणें. ह्या अंडरपासांत उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वे ट्रॅक हुबतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. काम बेगोबेग पुराय जालें जाल्यार आमकां गिमाच्या दिसांनी रस्तो वापरपाक मेळटलो अशें आमदार बेन्झीचें म्हणणें. बाल दिसा निमतान चिंचोण्या भुरग्यां खातीर खासा बाल ग्रामसभा आयोजीत केल्ली. हे बाल ग्रामसभेक सुमार 300 परस चड विद्यार्थ्यां हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांचे वेगवेगळे विशय ह्या ग्रामसभेक चर्चेक आयले. विद्यार्थ्यांक जे त्रास जातात तांच्यांनी ते ग्रामसभेन मांडले आनी सरपंचान भुरग्यांचे प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलें.
महाराष्ट्रात जावपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट जाल्ली आसा. गोंय आनी महाराष्ट्राक जोडपी सीमेवेल्या दोडामार्ग तपासणी नाक्याचेर पुलीस गस्त वाडोवन सुरक्षा वेवस्था सामकी कडक केल्या. पुलीस रात दीस वाहनांची तपासणी करतात. भारताचे पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांचे कडेन संबंधित साहित्य वाचपाचें असल्यार वा संशोधन करपाचें असल्यार ते डिजिटल स्वरुपान मोबायलांचेर मेळटले. ते विशींचें काम सध्या चालू आसा. द नेहरू आर्कायव्ह फुडल्या वर्सा 14 नोव्हेंबराक पंडित नेहरूंचे जयंती दिसा प्रत्यक्षांत येतले. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंडान बुधवारा हाची घोशणा केली. ह्या उपक्रमान द सिलेक्टेड वर्कर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरूचे 100 खंड 1947 ते 1964 वर्सा मुख्यमंत्र्याक ताणें बरयल्लीं पत्रां, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हीज डॉटर, ग्लिम्पसीस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द युनिटी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बॅच ऑफ ओल्ड लेटर्स अशीं पुस्तकां लोकांक वाचपाक मेळटलीं. हे डिजिटल आर्कायव्ह अमेरिकेच्या विल्सन सेंटरचे धर्तरेचेर तयार केल्ल्या नेहरूंची 1917 ते 1964 वर्सांची भाशणां, तांच्या समकालीनी तांचेर केल्लें लेखन, संवसारीक अभिलेखांतलें तांचे वेले साहित्य अशें प्रकाशन जातलें. नौदळाच्या जवानां खातीर 22 नोव्हेंबर 2024 दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं मुरगांव हेडलँड सडा हांगा गोळीबाराचो सराव जातलो. गोळीबार सरावाक लागून दर्यावटींच्या 15 नॉटिकल मैल वाठारांत प्रवेश करप धोक्याचो आसा. तशेंच हवेन 7100 मीटर उंचाये मेरेन गोळीबार सराव जातलो. ते खातीर सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉन्ची, क्रुएज बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिन यांत्रिकी नाविकांनी गोळीबाराच्या काळांत वयल्या धोक्याच्या दर्या वाठारांत प्रवेश करचो न्हय अशें नौदळ विभागान कळीत केलां. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन हालींच KYC म्हळ्यार नो युअर कस्टमर खातीर नवो नेम सुरू केला. जातून काय बदल केल्या. आर्थीक वेव्हारांत भानगडी जावच्यो न्हय हे खातीर नेमान बदल केल्यात. ह्या नव्या बदलांक लागून गिरायकांची वळख करप सोंपें जातलें. नव्या नेमा प्रमाण वित्तीय संस्थांनी अपडेट KYC म्हायती केंद्र KYC नोंदणी कडेन दिवप गरजेचें आसा. बँकांनी वित्तीय संस्थांनी अपडेट KYC मेळ्ळ्या उपरांत 7 दिसां भितर केंद्र KYC नोंदणी कडेन 3 दिवप गरजेचें. वित्तीय संस्था KYC आयडेंटिफायर वापरून गिरायकाचो KYC परत मेळोवंक शकतात. देखून तीच कागदपत्रां परतून सादर करपाची गरज ना. KYC नेमांत हे बदल KYC प्रक्रिया सोपी करपा खातीर केल्यात. हाका लागून संस्थांनी सुरक्षीत डेटा तयार जाता. तशेंच आर्थीक भानगडींचेर आळाबंद हाडपाक हाची व्हड मजत जातली. भुरग्यांक सोशल मिडिया ॲपाचें व्यसन जालां. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मूय खूब वाडला. फेसबूक आनी ट्विटरा परस टिकटॉक आनी इंस्टाग्राम रिल्स फुडें गेला. बरी चड वेळ ह्या रिलांत आडकुळून पडटा. ह्या हुस्क्याक लागून ऑस्ट्रेलियान 16 वर्सां पिराये सकयल्या भुरग्यांक सोशल मिडिया वापरपाचेर बंदी घालपाची घोशणा केल्या. हाचे खातीर कायदो करतले. विशेश म्हळ्यार मुखेल विरोधी पक्ष लिबरल पक्षान ह्या निर्णयाक तेंको दिला. देखून ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करपाची वाट आतां मेकळी जाला. ह्या निर्णयाची खर अंमलबजावणी करपाक संबंदीत मिडिया वा सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म जापसालदार आसतले. प्रधानमंत्री अँथनी अल्बानीज हांणी ह्या निर्णयाची घोशणा केला. सोशल मिडिया वापरतना पिरायेची मर्यादा हुंपली जाल्यार कंपनी आड कारवाय जातली. भुरग्यांचेर आनी पालकांचेर कारवाय करची नात. सोशल मिडिया वापरपाची पिराय थारावपा खातीर कायदो करतले. 18 नोव्हेंबर सावन सुरू जावपी अधिवेशनाच्या निमण्या 2 सप्तकांत हे विधेयक मांडटले अशें कळटा.
गोंयच्या स्नेहल कवटणकर आनी कश्यप बकले हाणें केलो विक्रम. सगळ्यांत वेगान 33 शेकडो मारपी दुसरो आनी तिसरो भारतीय खेळगडे थारले. रणजीतांतली आतामेरेनची सगळ्यांत व्हडली भागीदारी केली. फर्स्ट क्लास क्रिकेटीन स्नेहल हो वेगवान 33 शेकडो मारपी तिसरो खेळगडो. ताचे मुखार दक्षिण आफ्रिकेचो मार्का मारियस आनी तन्मय अग्रवाल आसात. दोगांयनी 448 बॉलांनी नाबाद 606 ची भागीदारी केल्या. स्नेहल 314 नाबाद आनी कश्यप 300 नाबाद खेळटा. अरुणाचल प्रदेशा वांगडा ही मॅच चल्ल्या. गोंय पर्यटन खातें, म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें तशेंच दिपावली उत्सव समितीच्या जोड पालवान विठ्ठलापूर सांखळे त्रिपुरारी पुनव आनी नौकानयन सर्त आयोजीत केल्या. त्रिपुरारी पुनव उत्सव आनी नौकानयन सर्त शुक्रारा 15 नोव्हेंबराक जातली अशी माहिती दिपावली उत्सव समितीचो सचिव समीर देसाय हांणी दिली. 15 नोव्हेंबराक जावपी त्रिपुरारी पुनवेची आनी नौकानयन सर्तीची तयारी सध्या सांखळे वाठारांत नेटान चालू आसा. अनावीट शिक्षणीक प्रमाणपत्रां दिवन तरणाट्यांकडल्यान लाखांनी रुपया घेवपी रॅकेट गुन्यांव फाट्यान उक्ताडार हाडले. ह्या टोळयेंतल्यान 5 जाणांक पुलिसांनी अटक केल्या. बनावट प्रमाणपत्रांचो वापर करून सरकारी नोकरी मेळयल्ल्या व्यक्तींचोय हातूंत आस्पाव आसा. वॉयलेट कांडेपाल ऑफ ग्रेस एज्युकेशन ह्या बनावट संस्थे वतीन ही बनावट प्रमाणपत्रां दिताले. ही संस्था चलोवपी व्यक्तींचो पोलीस सोद घेतात. ह्या बनावट शिक्षणीक प्रमाणपत्रां वरवीं जायत्या जाणांनी सरकारी तशेंच खाजगी आस्थापनांनी नोकरी मेळयल्ल्याचो प्रकार हे टोळये कडल्यान उक्ताडार आयला. अटक केल्ल्या दुबावितान बिंदी रामकृष्ण परब, भावेश बाळकृष्ण हळदणकार, नीरज गावडे, विष्णुदास बोमकार आनी यशवंत खोलकार हांचो आस्पाव आसा. दुबावीत शिक्षणीक वर्सा खातीर 10 ते 12वीच्या बनावट प्रमाणपत्रा खातीर 25 ते 35 हजार रुपया आनी पदवी अभ्यासक्रम प्रमाणपत्रा खातीर 55,000 ते 1.5 लाख रुपया मेरेन शुल्क घेताले. कुचेले कोमनदाद जमनीचेर घरां बांदपाक परवानगी दिवपी कोमनदाद अधिकाऱ्यांचेरूय कारवाय जातली. तशेंच बेकायदेशीर घरां बांदप्यांकूय न्यायालया कडल्यान कसलीच ताकाय मेळची ना अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलां. मंगळारा प्रशासनान कुचेलीची बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करपाक सुरवात केल्ली. कांय घरां मोडून उडयल्लीं. दक्षिण गोंयांत सनबर्न महोत्सवाक खर विरोध जाल्या उपरांत आतां आयोजकांच्यो नदरो उत्तर गोंया कडेन लागून आसात. बुक माय शो वेबसायटीचेर जाल्यार सुवात जाहीर करून मोठी जायरातूय सुरू आसा. दुसरे वटेन दारगळे सनबर्न नाका म्हूण आमदारा सयत पेडणेचे लोक चाळवल्यात. सनबर्न दुसरे कडेन व्हरूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी दिल्या. ह्या नादी सनबर्न आयोजकांनी हो महोत्सव दक्षिण गोंयांत आयोजीत करपाचे थारायले. मात दक्षिणेच्या लोकांनी तशेंच सगळ्या आमदारान आनी मंत्र्यांनी सनबर्नाक खर विरोध केल्लो. ह्या विरोधाक लागून दक्षिणेन सनबर्न आयोजीत करचे बदला तो उत्तर गोंयांत करपाचो आयोजकांचो प्लॅन आसतलो. दारगळे सनबर्न जावपाची शक्यताय आसा. बुक माय शो वेबसायटीचेर ही सुवातूय दाखयल्या. ह्या प्रकाराक लागून आतां पेडण्यां बोवाळ पडला. आमदारा सयत थळाव्या लोकांनी दारगळे जावपी सनबर्नाक खर विरोध केला. सनबर्न महोत्सव दारगळे जाल्लो आमकां नाका तेन्ना महोत्सवाची सुवात बदलूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण आमदार प्रवीण आल्लेकारान शिटकावणी दिली.
मिनाची येरादारी करपी ट्रका पोंदा चिड्डुपा पासून एक स्कूटर चालक नशिबान वाटावलो। हो प्रकार बुधवारा दनपारा सारमानस पिळगांव जंक्शनाचेर घडलो। पयलींच अनियंत्रीत मिनाचे येरादारीक लागून नाराज आशिल्ले पिळगांवचे लोक ह्या प्रकारा उपरांत आक्रमक जाले। उपरांत तांच्यांनी रस्त्याचेर देंवून मिनाची येरादारी आडयली। 2 वरां परस चड वेळ मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली। तीस कुसगांवात ताकवाडो वाठारांत चल्यान बापायचो खून करून आपूण स्वताय आत्महत्याची केल्ल्याचें कळटा। उपरांत फोंडें पुलीस घडणूक थळार पावले आनी फुडलो तपास सुरू आसा। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातली दुबावित आरोपी पूजा नायकाक 14 दिसांच्या न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त असून आयल्या। पूजा नायकाक जिल्लो सत्र न्यायालयान बुधवारा हजर केल्ले। सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन जायत्या जाणांची फसवणूक केल्ल्या प्रकरणात पूजा नायक दुबावित आरोपी आसा। तशेंच श्रीधर सतरकाराक आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्ल्याचोय तिचेर आरोप आसा। दक्षिण गोंयांत सनबर्न महोत्सवाक विरोध जाल्या उपरांत आतां उत्तर गोंयांत धारगळे सनबर्न करपाचो प्लॅन आसा। धारगळे जावपी सनबर्न महोत्सवाक थळाव्या आमदारान विरोध केल्लो। ताका पेडण्याच्या समाज वावुरप्यांनी तेंको दिलो। पेडण्याच्या समाज वावुरप्यांनी लेगीत सनबर्नाक खर विरोध केलो। पर्ववाडो कळंगूट उबारिल्ले बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण केली। व्हिडिओच्या अध्यक्षतेखाला ही कारवाय केली। बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली सुमार 20 बांदकामां आनी 6 टॉयलेटींचेर बुलडोजर घुंवडायलो। कळंगूट वाठारांत आनीकूय बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली बांदकामां आसात तांकां बीडीओ नोटीस जारी केल्या। फुडाराक ती बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण करतले अशें कळंगूट पंचायतीचो सचीव अर्जुन वेळीप हांणी सांगलें।